Luke chapter 1 verse 26 to 33. जेजूचो जल्म कळी जाता. 6व्या महिन्यात देवान गब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एका शहरांतले एक औंकार सर्टी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याचे जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. त्या औंकारीचे नाव मोरी. देवदूत भितरसर तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कुटपेन भरलेले सरेस्पोर तुझे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळेच शिरमेली आणि हो नामान कोसलो जावयेत म्हूण आपणायेंतल्या चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आरे परबोनाचो असो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सरेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततेचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. Lamentation chapter 3 verse 22. सरेस्पर अशो विश्वासी मोग केदींस संपाना, ताच्या काकुळती केदींस अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सरेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता, बागवाल्यांक नीट उबी करता, सरेस्पर नितिवंतसो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. देर घेया आनी तीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सरेस्पोर तुजो देव तुजे सवे वेता, तो तुका सोडून घालचो ना या तुका सांगचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वचची ना, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सरेस्पोर.